नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोवा बोर्डाची प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही आत्ता पळयली. कितले भुरगे पास जाले, कशें आहा वातावरण रिजल्टाचें, ताजी ब्रेकिंग न्यूज तुम्ही पळयतात. गोंयभरच्यान रिपोर्टर जॉइन जाले आमकां कोविडा विशीं आनी आनीक गोंयभर कितें घडलां ताजे विशीं म्हायती दिवपाक. हांव सुरवात करतां. आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आसात, जे गोवा बोर्डाच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्ले. गोवा बोर्डाची अपडेट जाणून घेवया आणि मागीर कोविड आणि बाकीच्या घडणुकांचेर नदर मारया. महेश, कितें आहा? पत्रकार परिशदेक किती माहिती मेळ्ळी, नंबर्स कितें, आणि मुखार आता भुरग्यांच्या ऍडमिशनाची कशें? प्रबोध, सध्या गोवा बोर्डाची अजून पीसी चालू आसा त्यांची. सो आम्ही जेन्ना त्यांचे रिझल्ट डिक्लेअर केला, 18,939 भुरगीं अपियर जाल्ली. भितरली 17,554 भुरगीं पास जाली. सो रिझल्ट आहा तो 92.69% लागिल्लो आसा. अंदूक SSC बोर्डाचो रिझल्ट 92.69 डिक्लेअर केला हेंच्यांनी. तातूंतले बॉयज आमी म्हणटा बॉयज, तांचो 92.08% बॉयज तांचो रिझल्ट, आणि गर्ल्स 93.27%. सो गर्ल्स आर द हायेस्ट सध्या. सदां भशेन हय, सदां भशेन गर्ल्स हायेस्ट आर. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार 100% रिझल्ट स्कुलांचो लागला. 118 स्कुलांचो रिझल्ट 100% लागला. तातूंतली 83 एडेड स्कूल आसात आणि 35 गव्हर्नमेंट स्कूल तांचो 100% रिझल्ट लागला. प्रमोद, एक हें आसा की जेन्ना ही एग्जाम जाताली तेन्ना भरपूर वाद जाल्लो, आणि कोर्टाक गेल्ले पेरेंट्स, आनी फायनली हो रिझल्ट लागलो, आणि रिझल्ट लागलो इतल्याचेर ना की 92.69% लागलो. हाचे विशीं बोर्डाच्या चेअरमॅनान बी कितें सांगलां काय कितें? कारण ह्या वर्साची जी परीक्षा आशिल्ली ती परीक्षाय मातशी वेगळी आशिल्ली, विथ डिफरंट कायंड ऑफ प्रेशर्स, डिफरंट कायंड ऑफ स्ट्रगल्स. हाजेर तुगेले बोर्डाचे चेअरमॅन कितें उलयले काय कितें? प्रमोद, तुजो म्हणजे चड वगत उलोवंक मेळना, कित्याक तांचे ब्रिफींग अजून चालू आसा, म्हाका भायर वयचें पडलें. पूण एक हांवें नोट केला की रिझल्ट एफर्ट इतलो बरो लागला की इतल्या भुरग्यांचें टेन्शन आसलें, सॅनिटायज करताले भुरग्यांक, मागीर तांकां सोशल डिस्टन्सिंग, मागीर तांकां मास्क घालप, आनी तो पेपर बरोवप एक प्रेशर आसता, तो पेपर बरोवप. आमी अशें केन्ना पेपर आन्सर करूना मास्क बीन बरोवप. तरी आसतना भुरग्यांनी इतलो बरो, म्हणजे इतले बरे भुरगे पास जाले, खरें अजापाची गोश्ट. इवन महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान तांची सब सेंटर केल्ली, जे भुरगे गोंयांत शिकतात तांच्या खातीर, त्यांचे सुद्धा रिझल्ट बरे येयला. प्रमोद, आता फक्त ऍडमिशनाचो प्रोसिजर आसतलो. ऍडमिशनाचो प्रोसिजर एक वेळ ते ऑनलायन ऍडमिशन सगळ्याक हायर सेकंडरीनी स्टार्ट करतले. अजून डिक्लेअर जावना, पूण तो तांचो एक विचार आसा. महेश, दुसरी म्हणल्यार हेल्थाची गजाल. हेल्थाची अपडेट कितें आयची? तिसवाडीची अपडेट कितें? हांव तिसवाडीचीच सांगता. प्रमोद, तिसवाडी कितें जाला, तिसवाडी आयज आमगे ना म्हटल्यार फिश मार्केटान जे पणजे पयलीं 10 केसी मेळिल्ले, थंय आनीक 3 मेळ्ळ्या. सो टोटल 13 जाल्या. चिंचोळे सायडीन जेन्ना 1 का 2 मेळिल्ले, तेन्ना आयज थंय 3 मेळ्ळ्या. सो ती एरिया बीन म्हणजे सीसीबीन अशी जस्ट सील केल्या आनी सॅनिटायज बीन केल्या. आणि दुसरी गजाल म्हणजे जशें 30 वाडीन केसी वाडपाक लागले, तशें आमी पयले की श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान सरकारान एक कोवीड सेंटर घातला. ते अजून स्टार्ट जावंक ना. सो आयज थंय हेल्थ मिनिस्टरान व्हिजीट केल्या. थंय 264 बेड घालपाक घातला तेंच्यांनी. थंय काम चालू आसा अजून, आणि ते हे विकान बीन एक वेळ ते सुरू करपाक येतले. समज थँक्स अ लॉट महेश. परत हेल्थाची जर अपडेट आमी येता तुजे म्हऱ्यान. लौकीक शिलकार जॉइन जाला आमकां, आमचो चीफ रिपोर्टर. लौकीक, कितें आहा आयचे अपडेट? आयज गव्हर्नमेंटाचे हे सगळे मडगांव वटेन आसले, सावये कडल्यान आमकां अपडेट मेळटली. सीएम मडगांव आसले सगळे मॅनेज करपाक. हांव फक्त हेजे आमी रिपोर्ट घेवन बसलेले फाटले. ओके, रिपोर्ट घेवन आमी फाटले बसलेले. आमी 15 दिसाचे जे सॅम्पल कलेक्ट केला, रिपोर्ट येयल्या, आणि तितूंतले पॉझिटिव्ह मेळ्ळा, हे आमी घेवन बसलेले. आमी जर रेंज पळयत 13 जुलयच्यान 27 जुलय काल पर्यंत पळयत, या लोकीक गो हेड. 19 जुलय 9%, 20 जुलय 11%, 20 जुलय 11%, 11.5%, 21 जुलय 10.5%. मागीर एक दिसा असो 24 जुलयाक 13% क्रॉस जाला. म्हणजे रिझल्ट, म्हणजे जितले रिपोर्ट येयले तितले इतले पर्सेंट, 13.73% रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असले. 26% पयर 11% पॉझिटिव्ह असले. 27 काल 12% पॉझिटिव्ह असले. आणि ओव्हरऑल 15 दिसाची एव्हरेज जर घेतली जाल्यार 15 दिसान रिझल्ट येयला 29,034.
सॅम्पलांचो रिझल्ट आणि पॉझिटिव्ह जाले 2666 म्हणजे पर्संटेज अराउंड 9.18. जर मी पर्संटेज पळयत तशी पर्संटेज ऑल ओव्हर इंडिया चालू आहा. म्हणजे डेटा नेटाचेर सर्च केलो इंडिया लौकिक पर्संटेज आसता टेस्टिंगाची आणि कितें पॅरामिटर्स आहा काय पॅरामिटर्स तेजे तितले पॅरामिटर्स कितें आहा ते आमकां अजून मेळना. एकूच सांगपा हे रिझल्ट जेन्ना आमी 10% हे करता हे आमी आयज 10% आमकां रिपोर्ट मेळ्ळ्या म्हणून इतले पण सॅम्पल कलेक्शन चड जाता आतांचीच पेंडन्सी कालची पयली जाल्यार 6,000 सुमार सॅम्पल पेंडींग आहा म्हणजे इतर रिपोर्ट येयल्ले जाल्यार एक वेळ पर्संटेज चड आसपाक शकताली पॉझिटिव्हची जर एक वेळ देंवतली आसली पण चान्सीस चड आमची गोंयची परिस्थिती पळयल्यार पॉझिटिव्ह चड आसपाक जाय. आणि एक गजाल आमी नोट केल्या म्हणजे आमी दोतोराकूय विचारलें की जे सॅम्पल घेता आणि खूब कडेन अशें आमी नोट केला की 6 दीस 7 दीस सुद्दां रिपोर्ट येवपाक वयता ते सॅम्पल ते पेंडींग उरता आणि ह्या सॅम्पलाची व्हॅलिडिटी कितें आहा तें पळोवपाक जाय. आनी डॉक्टरां कडेन विचारलें डॉक्टर म्हणपाक जे कशें स्टोर केला तेजेर डिपेंड आसता. जर सारके पद्दतीन स्टोर करूं ना जाल्यार ते सॅम्पल फेल जावपाक शकता तेजो रिपोर्ट एक्युरेट येवचो ना वा रिपोर्ट तेजो नेगेटिव्ह येतलो. म्हणजे इतली सॅम्पल 6,000 सॅम्पलांची स्टोर जावन उरली म्हणजे ती सायकलीन उरली पण तिका ती हे करची पडटा स्टोर करून दवरची पडटा. सो ती कशे पद्दतीन स्टोर जाता आणि तितूंतली थोडी जर पॉझिटिव्ह आशिल्ली सुद्दां मागीर सॅम्पल फेल जाता जाल्यार तेजो फुडें सोसायटीन प्रॉब्लेम जावंक शकता. म्हाका एक गजाल आमी लक्षांत घेवपा जाय लौकिकान कितें सांगलें तें फाटली 15 दिसांची आमी एवरेज काडली एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. जर पॉझिटिव्ह पेशंट्सांची एवरेज विजवीज टेस्टिंग जर 5%च्या वयर वता जाल्यार तातूंतल्यान दोनूच निश्कर्श काडपा येतात. पयली गजाल म्हळ्यार जर 5%च्या वयर जर तुमचे आसा जाल्यार आमी जाय तितलें टेस्टिंग करनात. म्हळ्यार जितलें टेस्टिंग ऑन ग्रावंड जावपा जाय तितलें टेस्टिंग किंवा तितलें कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जायना हो एक निश्कर्श जो आमी फाटले 4-5 दीस जाले कंटिन्युअसली सांगत आसात की गोंया भितर आज सद्याक जाय तितलें टेस्टिंग जायना. आमची टेस्टिंग कॅपॅसिटी रॅम्प अप जाल्ली ना. केशी 250चेर पावपाक आयल्यो. एट द सेम टायम आमी अशी प्रोटोकॉल्स आतां हाडपा लागल्यात जाका लागून फॅमिली भितर सुद्दां जरी कोणी पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार बाकीची फॅमिली मेंबर्साक जो मेरेन सिम्पटम्स दिसनात तो मेरेन आमी टेस्ट करची नात. सो ही गजाल आमी सतत सांगत आसतात. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान जर हो पॅरामिटर पळयलो जाल्यार एक गजाल लक्षांत येता की 5%च्या चड जर टेस्ट पॉझिटिव्ह जावपाक लागल्यो जाल्यार दोन निश्कर्श. पयलो जो आतां सांगलो तो की जाय तितलें टेस्टिंग जायना. दुसरो की ताज्या की वयर जर केसी वचपाक लागल्यो जाल्यार परिस्थिती हाता भायर पावल्या काय कितें असो प्रश्न विचारपाची परिस्थिती येता. आनी आमचो जर वजट पळयलो जाल्यार फाटली 15 दिसांची एवरेज ही 5%च्या वयर म्हळ्यार 6 किंवा 7% न्ही डबल आसा. 10% ऑन एन एवरेज आमकां पॉझिटिव्ह पेशंट्स मेळपा लागल्यात गोंया भितर. सो ताका लागून गोंया भितर टेस्टिंग कमी जाता हो एक भाग काय परिस्थिती आमच्या पुरायपणान हाताभायर वचपाक लागल्या म्हाका दिसता हाजेर गंभीरपणान आतां सरकारी पावंड्यार विचार जावपाची गरज आसा. हांव थंयच्या या लौकीक यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट. ओके 15 दिसाचो आमी डेटा धरला तो 8 ते 12 पर्यंत म्हणजे एवरेज तेजी 9% मेळटा न्हू. जर आयची सॅम्पलां आयज टेस्ट जाताली आनी आयची सॅम्पल सगळे आयजूच टेस्ट जाताले आनी आयजूच रिपोर्ट मेळटाले जाल्यार पर्संटेजीन एक वेळ आनी वाड जावपाक शकताले अशें दिसता. जे सॅम्पल स्टोर करून दवरता ती 4-4 दीस उरता. दुसरो एक गव्हर्मेंटाची टेस्टिंग फॅसिलिटी कालूच सीएमान असेंब्लीन सांगला की 2500 सॅम्पल दिसाक टेस्ट जाता म्हणून तेंची आणि कलेक्शन सॅम्पलाचे आहा ते चड आहा आणि पेंडन्सी ती 6,000 सुमार आहा. पण दुसरे कडेन आमी एका विशयिताक हेल्थ मिनिस्टराक मेळ्ळे तेणी सांगलें त्यांची जी हे पळयलें टेस्टिंग फॅसिलिटी वाडोवपाचेर आमकां कांयच स्टेप दिसना. एग्रेसिव्हली स्टेप टेस्टिंग फॅसिलिटी वाडोवया. प्रायवेट पार्टनर जशे लास्ट फर्स्ट म्हयन्यान जेन्ना कोविडाच्या मार्च एप्रील म्हयन्यान जेन्ना एक प्रायवेट लॅबाक गोंयान असायन केल्ली जी ICMR अप्रूव्ड आहा आणि लोक जाय जाल्यार ते लॅबान व्हरून टेस्ट करूंक शकताले. ते रिपोर्ट गव्हर्मेंटाचे इन्व्हेंटरीन जाताले गव्हर्मेंटाच्या रिकॉर्डा भितर रिफ्लेक्ट जाताले मागीर अचानक तेंची ती काडून घेतली. अशें प्रायवेट हांकां इन्वॉल्व करून हे आयच्या आयज रिजल्ट येता अशें करूं येता. नाजाल्यार पण आमचे गव्हर्मेंटाचो फोकस पळयलो जाल्यार एक आमी सारकें जेवण मेळना म्हणून एजन्सी सॅनिटायझेशन करपाक सगळे एजन्सी थंय निवळसाण दवरपाक. आनी काल आमकां हेल्थ मिनिस्टरान सांगलें की
आता तेंचे नवो SOP ते चालीक लायतले. कोणाकू कोणी पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाल्यार तेका घरा रावपाचो ऑप्शन आसतलो परमिशन घेवन. तेजेर लक्ष दवरपाक पयलीं हेंच्यांनी पंच सरपंच तांकां इन्वॉल्व केल्ले. आतां गव्हर्मेंट प्लॅन करता की एक एजन्सी काडपाची त्या खातीर तेजेर लक्ष दवरपाक ते कशें कितें ऑपरेट जाता तें पळोवपाक तेजे खातीर आनी एजन्सी. सगळें एजन्सीचो हें सगळें टेस्टिंग टेस्टिंग वाडोवपाचें सोडून फक्त एजन्सी अपॉइंट करपाचेर आमचो सद्याक भर दिसता. आतां एजन्सी अपॉइंट करून कोणाक कितें मेळटलें आनी ह्या कोविडाच्या काळा भितर जेन्ना लोकांचेर आकांत आयला तेन्ना ह्यो कसली एजन्सी अपॉइंट जातल्यो आनी ताजे मुखार कितें जातलें हाजेरूय आमी नदर दवरून आसतले. एक गजाल हांव थंयच्यान आतां लौकीक वता वास्को आनी विक्रम आसा वास्कोचें जें एक चक्र आसा तें सद्याक सुटना अजून पर्यंत. विक्रम कितें दिसता, तूं स्मायल पळोवन तुज्या तोंडाचेर बरें दिसता म्हाका, पण स्मायल करपा सारकी परिस्थिती आसा काय कितें? ना, बेसिकली सर आता वास्कोची परिस्थिती केन्नाच ह्या दिसांनी तरी बरी नाशिल्लीच. म्हणजे वी आर स्टील ऑन द हायेस्ट टॉप चार्ट जे आसता आमी जरी चार्ट पळय 360 म्हणजे मोर्मुगांव तालुका इज ऑलवेज बीन इन द फिगर हायेस्ट इन द नंबर ऑफ केसीस. पूण सद्याक तरी सर आता 1-2 दीस जाले आमचो दामोदराचो जेव्हा सप्ताह जालो अमिड्स्ट कोविड एकदम रेस्ट्रिक्टेड लोकांक एंट्री नाशिल्ली आनी आमी एक देवाची भावनाची हिशोबान 122 वर्सां पयलीं अशें एक प्लेग आयल्लो आनी वी आर होपिंग दॅट हिस्ट्री विल रिपीट. पूण त्या दिसाच्यान तरी आतां काल पयर आनी आयज मेरेन हाजे पयलीं एका दिसान 6 लोक मोर्मुगांव तालुक्यांतल्यान भायर पडिल्ले. पूण आतां तरी सद्याक तरी अशी एक पॉझिटिव्ह न्यूज म्हणजे सद्याक वी आर नॉट अबाउट द केसीस, वी आर अबाउट द डेथ्स. वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम मोर्मुगांव. सो सद्याक तरी डेथ्स केस ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती वास्को हॅज ऑलवेज बीन द स्टार्ट. म्हणजे केसूय हांगच्यान चालू जाल्यो आनी सगळे जे नवे जे हे जाता चालू जाता एंटीबॉडी टेस्टिंग तीय हांगच्यान चालू जाली. आनी आतां एक नवे इन्व्हेन्शन म्हणजे न्यू इनोवेटीव वेव्ज आर बीइंग टेकन अप. म्हणजे आतां आमी जरी मोर्मुगांव तालुक्यान वचत जाल्यार वेलसांव पंचायत विल बी द फर्स्ट पंचायत इन साऊथ गोवा. तांच्यानी एक बरो अवेरनेस प्रोग्राम करपाक थरयला. म्हणजे त्या गांवांत लोकांच्या मनान भंय आशिल्लो आनी पॅनीक आशिल्ली. सो एक जो आदलो पंच आसा लोकोजीन डिसूजा तो आपल्या वेलसांव पंचायतीन वचून दे हॅव इनवायटेड डॉक्टर मधू गावडे आनी ताका आपोवन ते एक बरें लेक्चर दिवन दे हॅव मेड प्लॅन्स अवेरनेस प्लॅन्स आनी तांच्या हिशोबान एवरी वॉर्ड विल बी गिवन 1 ऑक्सिमीटर आनी जे कोण होम क्वॉरंटायन आसा तांकां एक कम्युनिटी सेंटर अरेंजमेंट. एवरी वॉर्ड विल हॅव PPE किट्स टू हँडल द कोविड पेशंट. कोणाक शिफ्ट करपाक जाय जाल्यार कशें हँडल करपाचें ही सगळी तयारी सद्याक तरी मोर्मुगांव तालुक्यान चालू आसा. दुसरी गजाल म्हणजे ते हांगा केसो वाडीत आसा आनी जशे दुसऱ्या गांवांनी आमी मागता की कंटेनमेंट झोन करपाक जाय म्हूण लोक बोवाळ मारता, तरी हांगा उलटें आसा. कंटेनमेंट झोन काडपाक जाय म्हूण बोवाळ चालू आसा. जेन्ना आयज आमी एक इन्सिडंट पळयला की एक व्हेजिटेबल वेंडर पॉझिटिव्ह जालो तर ती न्यू वाड्याची एरिया सील केली. बायणान केसो वाडटा सो थंय एरिया सील केल्ली आसा. सो पयलीं कितें आशिल्लें सर, वी यूज्ड टू हॅव कंटेनमेंट झोन. नाव द एरियाज आर बीइंग सील्ड. द रिजन बीइंग की कंटेनमेंट झोन जरी करत ताका नोटिफाय करून करचो पडटा आनी ताका रिलीज करतना ताका परत डिनोटिफाय करचो पडटा आनी ताका लागून सर बरें फॉर्मेलिटीज लागता. सो जेन्ना सील करता एंट्री रेस्ट्रिक्टेड आसता, मॉनिटरींग करता, केसीस मॉनिटर करता आनी समज इफ ऑल द केसीस आर इन कंट्रोल ती एरिया सोडूंक मेळटा. तशेंच सर आज मांगोरान जे आसा अजुनूय बोवाळ चालू आसा. जेन्ना आमी आयज वास्कोचे आमदार कालू सालमेदाक उलयले तांच्यांनी सांगलें व्हेरी क्लियर कट की आपणी सगळे प्रयत्न केले. गव्हर्मेंटाक जेन्ना आमी मास टेस्टिंग सांगलें तांच्यांनी सांगलें की आमी वी विल नॉट गो फॉर मास टेस्टिंग, विल गो फॉर एंटीबॉडी टेस्टिंग. एंटीबॉडी टेस्टिंग हॅव कम पॉझिटिव्ह. म्हणजे बरे लोकांक खंय एंटीबॉडी मेळ्ळ्यो आहा आनी प्रयत्न चालू आसा. पूण तांचें म्हणणें आसा की एंटीबॉडी जी टेस्टिंग करता ताजो फुडलो प्रयत्न कितें आसतलो, ताजे कितें स्टेप आसतले इट ओन्ली द हेल्थ डिपार्टमेंट कॅन एडवायज. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर हांगा जशें आमचे हेल्थ मिनिस्टरान चालू केल्ले एक इनिशिएटीव की प्लाझ्मा डोनेशन जावपाक जाय. आयज हांव सांगूंक सोदता सर की वास्को जे आसा वी ऑल्सो हॅव रिकॉर्डेड द हायेस्ट नंबर ऑफ रिकवरीज. म्हणजे आतां मेरेन जे रिकवरी जाल्या सगळ्यात चड मोर्मुगांव तालुक्यांतल्यान आसा. आनी हे जे लोक आसा तांकां आतां सद्याक वास्को बीजेपीचे मंडळचे प्रेसिडेंट आसा दीपक नायक ते सगळे ते मांगरातल्या एरियातल्या लोकांक जावं कोणाक एंटीबॉडी डेव्हलप जाल्या जावं कोण रिकवर जावन आयला तांकां कन्विन्स करून आय थिंक वास्को विल बी द हायेस्ट नंबर ऑफ प्लाझ्मा डोनर्स ऑल्सो. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती जे कावन्सिलर आमचे 5-6 जाल्ले एक्चुअली, म्हणजे एक एक्सपायर जालो, 5 जे पॉझिटिव्ह जाल्ले तांकांय सर कन्विन्स केला आनी दे आर व्हॉलंटरी गोइंग टू डोनेट देअर प्लाझ्मा अशी न्यूज आयकूंक येता. आनी एक गजाल म्हणटा ती सर सद्याक केसेस तरी वाड म्हणजे सगळे कडेन आसा. पूण आतां जे आमी कोविड केअर सेंटर म्हणटा तातूंत थोडे सर आतां एक परते ते फोटो येवपाक लागले की ते हायजीन. आतां जेन्ना आमी उलयताले की वी आर टॉकिंग अबाउट एजन्सीज, म्हणजे कोण एजन्सी घेतलो फॉर फूड ऑर फॉर वॉट एवर. सो तशें सर ते MPD कोविड केअर सेंटराचे सद्याक तरी सर एक जायते फोटो ऑलमोस्ट ऑन अ विकली बेजीस आमकां रिपोर्टर म्हूण थंय येता
की फोटो येता की इट इज नॉट क्लीन, कोण इन्स्पेक्शन करना. सो हाजे खातीर एक गव्हर्मेंटान एक स्टेप घेवचो, कित्याक ते जेन्ना फोटो येता इट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग टू सी दॅट पीपल हू आर कोविड पेशंट्स तांचे हायजीन जरी केअर घेना तर तांचे म्हणजे बरेपण कशें जातलें आनी हाव दे वील सर्वायव अँड हाव दे वील कम बॅक. दिस इज अ बिग क्वेश्चन. आनी एक गजाल म्हटल्यार तिथं आयज जुवारीनगर जेन्ना आमी गेल्ले थंय सुमार 300-400 लोक थंय बॅरिकेडाचेर येवन रावल्ले. म्हणजे दे हॅव कम सिन्स मॉर्निंग 10 o'clock आनी तांकां दिसता ते म्हणटा दे आर क्लेमिंग की तांची जी कोर्तालीम MLA आशिल्ली म्हणजे अलिना साल्दान आनी पंच तांकां मेळपा आशिल्ले, पूण तांचें म्हणणें आसा थंय कंटेनमेंट झोन करून दवरला पूण टेस्टिंग अजिबात जायना. म्हणजे जे कोणाक दिसता की तो बरो ना जाल्यार ताणें वचून चॅकिंग करचें, पूण स्वता जावन ते टेस्टिंग जायना. आनी देर इज नो क्लॅरिटी की कितले पॉझिटिव्ह आसा कितले नेगेटिव्ह आसा. तो कंटेनमेंट झोन सुट्टलो उरतलो, ताका ती जेवणां मेळटलीं काय आतां थोड्या दिसांनी चवथ आसा आणि मोर्मुगांव तालुक्यांतली जी चवथ आसा ती म्हणजे ऑन अ व्हेरी ग्रँड स्केल एवरी हाऊस टू हाऊस चवथ दवरता. सो फुडें कितें म्हणजे ऑलमोस्ट म्हयन्याक आय कमी थिंक टायम उरला. विक्रम करेक्ट. मेन जो इश्यू आसा तो आमी म्हणटात तोच की आमी पयलीं सांगिल्लें की कोविड सेंटरां जसो आंकडो वाडपा लागतलो मॅनेज जावचो ना, ताजे खातीर असिम्टोमॅटीक, मायल्ड सिम्टोमॅटीक, प्री सिम्टोमॅटीक पेशंट्सांक होम क्वॉरंटिनाचो पर्याय दियात. ते केलें सरकारान, पण ताजे बरोबर सायमल्टेनियसली टेस्टिंग इन्क्रीज जावपा जाय आशिल्लें. आनी जर टेस्टिंग इन्क्रीज जावन जर इफेक्टीव कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जर जाता जाल्यारच त्या होम क्वॉरंटिनाक आनी बाकीच्या गजालींक अर्थ आसता. म्हणून आज जेन्ना जुवारी नगर जावं किंवा बाकीच्या गोंयच्या वाठारांनी जेन्ना आमी हेच प्रश्न आयकतात, अगेन इट एवरीथींग कम्स डावन टू रॅम्पिंग अप टेस्टिंग. वाऱ्यार सोडून कोता येवची ना. होम क्वॉरंटिनाचो पर्याय निश्चितच जाय, आणि बिकॉज इट इज नाव युनिवर्सली एक्सेप्टेड की असिम्टोमॅटीक प्री सिम्टोमॅटिकाचेर जर सरकारी यंत्रणा जर तांची केअर घेवपा लागल्यो जांकां खरेंच गरज आसा तांचे खातीर घडये रिसोर्सीस कमी पडटले म्हणून. सो रिसोर्सीस तांचे खातीर वचपाक जाय, तांकां खरेंच गरज आसा. हाजो अर्थ टेस्टिंग कमी जावपा जाय अशें न्ही. टेस्टिंग वाडून कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आनी पॉझिटिव्ह ट्रेसिंग जावंकूच जाय. ताका पर्याय ना. म्हाका दिसता हें परत परत आमी सांगतात. आयची जर आमी फिगर्स जर जी दाखयली आमी 15 दिसांची, एवरेज टेस्टिंग पॉझिटिव्ह पर्सेंटेज 10% तेंकता. I think government needs to seriously think how to go ahead and how to ramp up our testing facilities. हांव थंयच्यान मडगांव वता. सावयो आसा आमचे बरोबर. या सावयो, मडगांवची आयची अपडेट कितें? विक्रम, यू वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट? सर हांगा वी हॅव रिकॉर्डेड द यंगस्ट विक्टीम म्हणजे ते 14 वर्सांची चली आसा. तेच आता एक मागणी जाल्ली आसा की फॅमिली इज नॉट ट्रायंग टू बी कन्विन्स. तांकां कन्विन्स जायना की पोटान दुखून थंय वचून मागीर कितें जालें आनी हाऊ शी वॉज डिक्लेअर्ड. तांचें एक म्हणणें आसा सर, ऑल दी ऑथॉरिटीज आर नाव डिमांडिंग की हाजेर केस स्टडी करची, म्हणजे अबाउट दी कोविड डेथ्स, हाऊ इट कॅन कॉम्प्लिकेट, सिम्टम्स कितें आसता आणि हाऊ, म्हणजे ताजेर बरी स्टडी करची अशें मागणी चालू आसा. ओके, या सावयो, गो अहेड. येस सर, आयज मारगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान CM आयल्लो आनी तांणी एक मिटींग घेतली विथ ऑल द ऑथॉरिटीज, म्हणजे लायक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, then Dr. Aira was there, Chief Secretary was there, GICDC staff was there, Health Secretary was also there. So त्याने ती like a review meeting घेतल्या, like COVID situation गोंयांत केस आहा, ESIन कशें आहा हाचेर रिव्यू मिटींग घेतल्या. तर तशेंच ताणें सांगलां की जे हॉस्पिटल आहा न्हू ते विदीन अ मंथ म्हणटा लायक एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाते भाशेन आमी शिफ्ट करपाचे प्रयत्न करतले. So another thing that he said was regarding food at ESI and COVID centers. So म्हणटा आमचे म्हणजे गव्हर्मेंट जाते भाशेन लोकांक बरो ट्रीटमेंट, फ्री फूड बरें दिवपाक हें करता, पूण he cannot assure that it will be 5-star टायप, म्हणजे लायक बरी क्वॉलिटी. बट तो म्हणटा जाते भाशेन आमी हें करून लोकांक हें दिता. तो म्हणटा लायक जेवण दिवपाक म्हणटा डिले जाता कित्याक मॅन पॉवर चड ना, आनी तो कोणा हाडले न्हू ते थोड्या दिसांनी नाच जाता. ते म्हणटा ते भिता ते जेवण दिवपाक. सो तो म्हणटा इट इज अ लोड ऑन द मॅन पॉवर ना म्हणून प्रॉब्लेम जाता. तर तशें तेणें सांगलां जे रिलेटिव्ह आहा न्हू एका पेशंटाचे, ते कोण म्हणटा फुडें येनात, कित्याक पेशंटाक म्हणटा जायते काम आसता, कडेन न्हांवप पडटा, टॉयलेटाक वचप पडटा. सो ते म्हणटा सगळे ESI स्टाफाचेर पडटा, ते नर्साचेर पडटा. तेका लागून रिगार्डिंग न्यू SOP तेणें सांगलां की लोक चड टेस्टिंग जातालो. जर एक केस मेळ्ळी न्हू ते एरियांतलो लोक चडसो सगळो टेस्ट करया म्हणून येतालो सर, आनी ते वर मोस्टली नेगेटीव. सो तो म्हणटा हे भाशेन आमचे जो हे आहा न्हू लायक तो टेस्टिंगाची हे आहा ती डिले जातली, कित्याक चड लोक बेश्टो टेस्ट करता. सो आतां सुद्दां तो म्हणटा जो लोक कॉन्टेक्टाक येयला एक पेशंटाच्या ताका म्हणटा आमी टेस्ट करतले. सो इफ दॅट टेस्टिंग दिस थिंग वील बी डावन. सो तो म्हणटा आतां ऑलमोस्ट 5,000 सुमार हे म्हणटा पेंडींग आसात टेस्टिंग रिपोर्ट्स.
Sir, another issue that he said was like regarding COVID hospital. COVID hospital त्यांचे अनेक हे आहा की अनेक कोविड हॉस्पिटल गोंयांत स्टार्ट करपाक, पण अजून तो म्हणटा आमी अजून प्लेस जागो खंयचे हॉस्पिटल कोविड घेवपाक जाय तें अजून म्हणटा आमी डिसायड केलें ना. Sir, in ESI COVID hospital, there are today 161 symptomatic patients, and the capacity is 218. तर तशेंच कुंकोली सर आयज लोकांक रस्त्यार येवपा पडलें कोविड जे सिच्युएशन वाडटा, ज्यो केसीस वाडटा तिचेर, कित्याक इंडस्ट्री एस्टेट जे आसा कुंकोली थिंगा आतां खूब हे जालें हे मेळटा की खूब लोकांक लोक पॉझिटिव्ह मेळटा, जे कामदार आहा न्हू तेंकां. सो आयज थोडे कावन्सिलर्स तेणी कुंकोली एक प्रोटेस्ट केलो, म्हणजे लायक दे वॉन्ट कंटेनमेंट झोन. ते म्हणटा गव्हर्मेंट कॅनॉट निग्लेक्ट दीस कुंकोली एरिया, बिकॉज काल एका दिसा 25 पॉझिटिव्ह लोक मेळ्ळो. तर तशें आयज थोडे कावन्सिलर कुंकोलीचे येवन सीएमाकूय मेळ्ळे. एसपी मेळून तेणी एक मेमोरंडम दिला, कलेक्टराक मेमोरंडम दिला की जाता तितले बेगीन ही एरिया कंटेनमेंट झोन करची म्हणून. येस सर. या थँक्स अ लॉट सावियो, थँक्स फॉर दॅट अपडेट. हांव थंयच्यान आतां काणकोणसान सुरवात करता. बबेश आमचे बरोबर काणकोणसान. बबेश, कितें आहा काणकोणचे अपडेट? प्रमोद बाब, काणकोणा पयलीं थोडे दीस गॅप पडलेले, कांय केसी नाशिल्ल्यो, पूण आतां परत आंकडो हळूहळू वाडपाक लागला. आगोंद एक टायल्स फिटरालो भुरगो, जो टायल्स फिटराक पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, तेगेल्याच भुरग्याक इन्फेक्ट जाल्लो आसा. तशेंच 4 रस्त्यार जो भाजीवालो मेळ्ळो, तेजी आवय आनी तेजो लागता 1.5 वर्साचो भुरगो, तोय पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आसा. म्युन्सिपालिटी एरिया पोणसुल्या एक पेशंट मेळ्ळा. पयलीं कशें जातालें, पर्टिक्युलर एरिया एक नाल्यार दोग आनी तेगे फॅमिली मेळटाली, पूण आतां कशें ओवरऑल एरिया स्प्रेड जायत गेल्लें आसा. आनी कॉन्टेक्टान जे लोक येयले ते स्वता जावन, खूब लोक जे स्वता जावन आतां क्वॉरंटायनाक गेल्ले आसा, होम क्वॉरंटायनाक गेल्ले आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार टेस्टिंग ही प्रोसेस इतलो स्लो आसा, म्हाका दिसता कासवाची गतीन सुद्दां वयता म्हणलें जाल्यार आमकां गती जातली. हेज्या कासवाच्या गतीच्याकय सामको स्लो, इतलो स्लो. एब्सोल्युटली करेक्ट. सामकें खरें. आय थिंक टेस्टिंग स्लो आसा, ताका लागून आमी टेस्टिंग कमी करतात, आमी SOPs चेंज करतात आमच्या टेस्टिंगाच्या संख्ये प्रमाणे, विच इज नॉट डन एनीवेअर इन द वर्ल्ड. जगभर टेस्टिंग वाडयतात सो दॅट जितली संख्या वाडटा ताका टेस्टिंगान कोप अप करचें म्हणून. आय थिंक हाजेर सिरियसली विचार जावपाची गरज आसा. थंयच्यान हांव आतां काणकोणसान डायरेक्ट पेडण्यां वता. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा पेडणेचे अपडेट आहात? सर, पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार सर आता मेरेन 84 झालेले असतात केसीस पॉझिटिव्ह, आणि नागझरी जे 19 मेळ्ळेले, वजरी जे 19 मेळ्ळेले ते सर 17 रिकवर झाल्या. आणि आम्ही म्हणटाले पयलीं वास्को मडगांव जे डेथ ऐकून आमकां भंय दिसताले, पण काल जे पेडणे तालुक्यान एक डेथ जाल्या, ते पेडणे तालुक्यान एक भंय निर्माण झालेलो आसा सर. आणि एक लोकांची मागणी आसा, जेन्ना आमी स्वॅब टेस्टिंग करतात त्याचे रिझल्ट बेगिनात बेगीन येवचे, कारण त्याच्या खातीर खूप जण त्यांचे सोडा फॅमिली आजूबाजूच्या लोकांचेर भंय की त्यांचं पॉझिटिव्ह की नेगेटिव्ह. आणि एक म्हटल्यार सर आता चवथ लागीं आसा, लोकांचे एक भंय आसा की चवथीच्या फुड्यान लॉकडाऊन जायत जाल्यार आमी हे बाजार बीन कशे करतले, हे एक लोकांचे प्रश्न आसा सर. आणि त्यांचे एक म्हणणे आसा की डॉक्टरान जेन्ना तुम्ही असे केस आसात, जर तुमकां कळटा कितें तरी बारीकशें, तर तेंच्यांनी लक्ष दिवन तेचेर हाताळचे, कारण डॉक्टराचेर विश्वास सध्या खूप दवरलेलो आसा सर लोकांनी. एब्सोल्युटली. हांव थंयच्यान फोंड्या वता. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेचे अपडेट? पण प्रमोद, परत एकदा म्हाका दिसता रिपीट करचें पडटा की सगळो घोळ चल्ला तो आतां फक्त टेस्टिंगाक लागून. म्हणजे म्हाका दिसता जायते टेस्टिंग रिपोर्ट येवपाचे आसा आनी लोकांचे लक्ष आहा की पयलीं एका दिसान येतलो, 4 वरां येतालो, आनी आतां 5-5 दीस 6 दीस रावचे पडटा. आनी म्हाका दिसता सरकारान कालूच हे केला, एक सर्क्युलर काडला की जेंकां सिम्पटम्स आहात तेंकांच पयलीं टेस्ट केले वतले, असिम्पटोमॅटीक पेशंटाक टेस्ट करचे ना म्हणून. सो तितूय लागून लोक मातशे पॅनीक सिच्युएशन जाल्ले आसा सगळे कडेन. आयज एक महत्वाची मिटींग जाली धारबांदोड्या हांगासर, आणि ही मिटींग होस्ट केली ती निलेश काब्राल आणि त्याच बरोबर PWD मिनिस्टर पावसकर आशिल्ले. ही चवथी मिटींग जी मंगळारा जाता, तितून काब्रालान सांगलें की आपल्याक 3 तालुक्याची जबाबदारी दिल्या भितर धारबांदोडा, केपें आणि सांगेम ह्या 3 तालुक्याची जबाबदारी आपल्याचेर आहा. आनी तेणें सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर तशेंच सरपंच पण हांकां घेवन मिटींग घेतली आहेत. आणि जे नवी बिल्डींग गव्हर्मेंटाची धारबांदोड्या बांदपाक आयिल्ली, तेचे आतां कोविड केअर सेंटर, ट्रिटमेंट सेंटर ते करपाचे तेंगेले उलोवप चल्लेले, आनी तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा ते नवे हे करचे म्हणून. तितून
भितर आयज काबराल म्हणटा की आमी जेन्ना विचारली टेस्टिंग खूबच स्लो चल्ला आनी तो बट तरी आसतना काबराल म्हणटा की देशात गोंय एकमेव राज्य म्हणटा तितून मॅक्सिमम टेस्टिंग चल्ला म्हणटात अशें दुसऱ्या राज्यांत ना बट तरी आसतना आमकां खबर आसा आनी टेस्टिंग ह्या 2 दिसान आमी ग्रो अप करपाचें चालू आहा म्हणून तेंचें उलोवप मिनिस्टरा कडेन म्हणून प्रमोद या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव म्हापशां वतां. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, म्हापशेची बार्देजाची अपडेट कितें? प्रमोद, बऱ्याच दिसांनी तर आता कितले दिसांनी डेली केसी वाडत आसल्यो पूण आयज अशें कितें की शिवले आयज एकूय केस ना. मागीर म्हापशां थोडे केसी आसात. कांदोळे एकूय केस अजून ना. मागीर कोलवाळे PSCच्या अंडर 3 केसी जाल्यात. त्यो कामुर्ले 2, तिवे 1. मागीर हळदोण्या 2 केसी आहात. म्हापशाचे थोडे केस जरी आसा पूण ते अजून डिटेल कितले आहात ते डिटेल येना. पूण खूब दिसांनी कशे 2-3 सेंटरांचेर केसी कमी जाल्ले आहा. हॅलो. या थँक्स अ लॉट फडते. आनी आसा पॉइंट? या गो अहेड. दुसरे आयज म्हापसा चेअरपर्सन आणि त्यांचे जे होम क्वारंटाईन आसले तेंच्यांनी आयज टेस्ट केल्या आणि दुसरे तेंच्यांनी आयज जे रस्त्यार बसताले कित्याक जेन्ना 15 दीस जातले जेन्ना सगळे तालुक्यांच्या मिनिस्टरांची CM सगळ्या मिनिस्टरांची मिटींग जाल्ली आणि तेन्ना तेंच्यांनी हें घेतलें की परतून एकदा पयलींच्या सारकें जेन्ना लॉकडावन आसलें तेन्ना अवेरनेस करतले आणि ते अवेरनेस करतले की रस्त्यार कोण बसतले हे करतले तेंकां पूण सरासरी चालू आसले. दुसरे सगळी जेन्ना 9 जायसर रातच्या जेन्ना 8 पर्यंत कर्फ्यू आहा म्हटल्यार 9-10 जायसर सगळी दुकानां चालू आसताली. आयज म्हापसा म्युनिसिपालिटीन रस्त्या वयल्यान तेंकां उखल्ल्या. दुसरे आतां जेन्ना टेस्टींगचे म्हणटा जेन्ना टेस्टिंगाचे म्हणटा पळय तेन्ना जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापशा हांवें काल पासून सांगलेलें की त्या डॉक्टराचें म्हणणें आहा की नॉर्थ गोवाचे सगळे हांगा आमकां एकीच कडेन येतात तेन्ना आनीक नॉर्थ गोवा खातीर जर आनी एक सेंटर जर जाय टेस्टिंगेचे जाल्यार तेंचो कमी जातलो अशें त्या डॉक्टराचें म्हणणें आहा. या थँक्स अ लॉट श्याम. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. प्रमोद एक मिनिट. या गो अहेड. प्रमोद एक म्हणजे PCA सोंपली आमची गोवा बोर्डाची. सो गोवा बोर्डाक विचारलें एक इंग्लीश पेपराची कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर वचचें पडटा म्हणून इंग्लीश पेपर. सो ताचे मागीर तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन बीन केलें आनी तांकां दिसलें की 4 तेंचे जे टीचर आहा ते गिल्टी आहात म्हणून. आनी सो तेंचे 4 टिचरांची एक्शन अशी घेतल्या की तांकां हाच्या फुडें कसलेंच बोर्डाचें काम म्हणजे पेपर सेटिंग जावं पेपर करेक्शन तांकां दिवचें ना. तांकां डिबार्ड केल्लेलें आसा. दे फाउंड गिल्टी इन दॅट मॅटर. ओके थँक्स महेश. वता सुद्दां तुवें अपडेट दिली. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सोंपला पूण म्हाका दिसता जाची सुरवात केल्ली ताचेरच सोंपयतात. टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग. देर इज नो सबस्टिट्यूट. हें जर सरकाराच्या तकल्यांत गेलें जाल्यार आमचे कितलेशेच मुद्दे आनी प्रश्न सुट्टले. इतलेंच सांगता आनी थांबता. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.